दीस शनिवार डिसेंबराची 14 तारीख 2024. पहिले वाचप सिराखाच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 48 वळ 1 तावन 4 आनी 9 तावन 11 पर्यंत. तेन्ना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो. ताचें उतर चुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें मळब धांपलें आनी 3 पावटी उजोय सकला हाडयलो. एलिया, तुज्या आजापांनी तूं कितलो महिमेवंत. आपूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्यान बडाय करूंक जायत. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी वडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळचे आदींच शांत करूंक, बापयचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयल्लें आसा. जाणी तुका पळयलां आनी जीं मोगान मेल्यान तीं सुभागी, कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. देवाचें उतर हे. देवाचें उडोपकार. कीर्तन 80 2 AC आनी 3 B 15 तावन 16 आनी 18 तावन 19. श्लोक. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लाभतली. देवा इस्रायेलाच्या गवळ्या, आयक आमकां. खेरुबांच्या मदकात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय. आमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. श्लोक. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लाभतली. दळबारांच्या देवा आमचेशी पाटी ये. सर्गीन तावन पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवाली विशयांत उगडास कर. श्लोक. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लाभतली. तुज्या उजव्या हातान लायलेल्या दाखवालीक आपणा खातीर ल्हान व्हड केल्ल्या तुज्या पुताक तुज्याच हातांनी बाळगून सांबाळ. तेदवां आमी तुजे सरशिलीं पयस सरून वचिना. आमकां नव्या जिवितान भर. तेदवां तुजी कीर्त आमी गायतल्या. श्लोक. देवा दळबारांच्या आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लाभतली. शुभ वार्ता. माथ्यावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 17 वाक्य 9a 10 तावन 13 पर्यंत. दोंगरा वयले ते देंवन येताना शिसांनी जेजूक एक सवाल केले. तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय, एलियानी जाय की येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा हें समा. पूण हांव तुमकां सांगता, एलिया येदोळूच येवन जाला, पूण लोक ताका वळखूंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयलां. तशेंच मनशा पुताकी तांचे तावन सोसूंक मेळटलें. तो अशें उलयलो स्नानदातार जुवां विशयांत म्हणून तो वळशी सांग समजलें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पयल्या सल्ल्यांतलो निमाणो प्रवादी मालाखी एलिया परतान येवचे विशीं उल्लेख करता. एलिया प्रवादी जेजू ह्या संवसारी येवच्या 800 वर्सां आदीं जियेल्लो. चरित्रे प्रकार तो मरण पावूंक ना. बगार उज्याचो रथ आनी उज्याचे घोडे येवन वाऱ्या सुळये मदें तो सर्गार सोडुल्लो. रायांच्या 2 पुस्तकांत 2 अध्याय वळ 11 सांगता. देखून तो परत येतलो म्हणली पातयेणी लोकां मदें आसली. स्नानीक जुवांचे जनन कळीत जाल्ल्या वेळार देवदूतान जाकरेक सांगली उतरां ही. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून
तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक पर्जा तो आयती करतलो. देखून शिसांच्या सवालाक जेजून जाप दिली, एलिया येदोळूसू येवन जाला. शिस समजतात सोम्यान सांगिल्लें स्नानीक जुवांचे विशीं म्हूण. एलिया परत येवंक ना. बगार एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून स्नानीक जुवान सोम्याची वाट तयार केल्ली. देवदूतान जाकरीक सांगिल्ल्या परी स्नानीक जुवान प्रवादी एलिया बरींच बापय भुरग्यांची काळजां परत एक केल्ली. अविधेयांक ताणें नितीच्या वाटेन फाटीं हाडिल्लें आनी अशें सोम्याक घेवंक योग्य पर्जा आयती केल्ली.